तर करून पुरी क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्या वाणी जीवना सौम्याच्या सौम्याचे सुत एक गोट्या बांधान मोगाच्या सौम्याचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमेन जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. मोगाच्यानो, देवाच्या कृपेन आणि पवित्र आत्म्याच्या एकवटान आमच्या क्रिस्ता जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणाक आम्ही सांगाता मेळिल्ल्या ह्या संदर्भात सगळ्या फिरगस कुटुंबाचो एकवट बांधून हाडच्याक सौम्याचो आदार मागोवंक आमकां आपोवणें मेळटा. संवसारीक ग्रेस्त कांय तात्कालीक, पूण देवाचो मोग आनी ताची भयभक्त सस्नीक जिविताक व्हरून पावयता म्हणलो संदेश आयची देवस्तुती आज आमकां दिता. बापा, ते समेस्त एक जावं म्हूण तुवें मागलें. तुजे उतार वांटून घेवच्यान आमी समेस्तां तुज्या नांवान एक जातेल्या. ह्या उतराच्या प्रेरणान तुज्या पवित्र मेजा भोवारी एक कुटाम जावन समुदायाचो दीस आज आमी आचरण करता. 2007 वेर आमच्या वाड्यांनी आरंभ जाल्ले ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो एकवट वर्सान वर्स वाडोवन येवन तुजें उतर आमच्या जिणयेंत पाळूंक आनी हेरांक परगटूंक एक बोळादीक हातेर जावन बदलला. आयच्या समुदाय दीस आचरणाच्या संभ्रमीक मिसाचो सैरो याजक बाप हेराल्ड पेरेरा, फिरगज विकार मानादीक बाप जोसेफ मचादो,
तशेंच वाड्याच्या सौर मुखेल्यांक तूं कृपेन भर. आमचो समुदाय एकवटीत आनी बळादी कर म्हणून आमी मागया. सांगातास आयच्या संभ्रमाक गरज आसची सर कुरपां आनी बेसांवां ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळी आमी भक्तीपणान मागोवन घेवया. भाव भयणीनो, समुदायाचो दीस आचरण म्हळ्यार एक फेस्ताचो संभ्रम. आयच्या प्रस्तावनांत आयच्या दिसाक संबंद जाल्लो संदेश आमी घेतलो आनी आतां हे मिसाचें पवित्र बलिदान फावो त्या बरी भेटोवच्या खातीर देवा मुखार आमची अस्कतकाय, आमचें उणेपण, आमची पातकां एक घडी बरो वळखून घेवया आनी त्या मरिफात आमची काळजां मनां ह्या बलिदानाक आमी तयार करया. आमी समेज पातकी देखून पातकांची दुगदन म्हणया. हांव पातकी सर्वधरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव धरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान धरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच अंकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सपदात देव आमची काकूत कर आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्परा आमच्या देवाक, तूं सगळ्या देण्यांचो रचणार आनी धनी, तुज्या तसल्या धन्याची सेवा करची म्हळ्यार आमचे संपूर्ण आनी शाश्वत सुख. देखून तुज्या भक्तींत आमकां सदांच संतोष मेळोसो कर. आमच्या फिरगजेंत ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक जिवाळ आनी कार्याळ करून तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हूण आमी मागता. आमचे सोमेस्तांचे इरादे
सुफळ कर म्हणून आम्ही मागता. आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी आता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. मलाकी प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. पळया, जळत्या अक्टेबरी तो दीस येता, सगळीं गर्विश्ट आनी नश्टी मनशां सोरवां सारकी जातली आनी येवचो आसो तो दीस तांचे मुळान आनी ताळ दवरी नासता तांकां उज्यान लासतलो म्हणटा सर्वेस दळबाराचो सर्वेस्पोर. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्यो उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी मेळटली. देवाचें उतर हें. न्याय नीति प्रितुमेची झडती करून सोमी येतलो. न्याय नीति प्रितुमेची झडती करून सोमी येतलो. किन्नरी हाती घेवन गीतां गाया, विण्यो वाजोवन मधुर संगीत करा. तुतुरी कोम फोंको सर्वेस्पराया जैत मागा. दर्यो आनी तांतू आसा तेसर, भूमी आनी तिजेर आसा तोलो आनंद पावो. न्हंयो उल्हासान ताळयो पेटो, पर्व संतोषान ओडोन नाचो. नीतीन प्रितुमेची झडती करून सोमी येतलो. सगळी सृष्टी येवचो आसा त्या सर्वेस्पराक उल्हासो. तो संसाराची मुन्सिफी करूं येतलो. न्याय नीतीन प्रितुमेची तो झडती करतलो. सत नीती लोकांक तो निर्णय करून दितलो. न्याय नीती प्रितुमेची झडती करून सोमी येतलो. न्याय नीती प्रितुमेची झडती करून सोमी येतलो. कोण जर काम करूंक ऐकना तर ताका उपाशी पडोवंक सोडा. सांग पावलन तेसोलोनिकांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, तुमी तुमची देख घेवन चला जाय म्हूण तुमीच जाणात. तुमचे सवय आसतना आमी काम करिनासता भवनांतल्या आनी कोणाचेय आमी फुकटाक जेवलेले वा खेळले ना. तुमचे मदें कोणाकच आमी एक वजें जायनाय म्हूण कश्ट आनी पुरासण लेखी नासतना दीस रात घाम पेळून आमी काम केलां. तुमचे करणे आमचो खर्च चलोवंक आमकां हक्क नातले म्हण न्हय, बगर तुमी आमचो पाटलाव करी सारके एक देख तुमकां दिवचे खातीर आमी तशें केल्लें. तुमचे मदें आसतनाच आमी तुमकां अशें फरमायिल्लें आसा, कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार
ताका उपाशी पडोवंक सोडा. हांवें अशें सांगूंक कारण आसा, तुमच्या मध्ये थोडे जण काम करिनासतना भोंवन खावन जियेतात आनी हेरांच्या गजालींत घुसतात शिवाय हेर कितेंय करिनात म्हूण आमी आयकलां. देखून माणकुले काम करन तांणी आपली पोट जोडी जाय म्हणून तसल्याक आमी सौम्य जेजू क्रिस्ताची नांवी फर्मावन बूत सांगता. देवाचे उतर हें. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. थोडे जण जेजू सांगत आसले देवाळा विशयांत उलोवन ते सोबीत पात्रांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरंगार आयला म्हणले. तवळ जेजून तांकां जाप दिवन सांगले, तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातोर सयत उरासोना. तसले दीस येतले सक्कडी कोसलोन घालतले. तो वळ ताणी जेजू लागीं विचारलें, मेस्त्री, ह्यो संगती केदळा घडतल्यो? तो घडचो वेळ लागीं पावला म्हूण गुर्त कसलो? तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, कोणेय तुमकां फसयन अशें सत्राय करा. सबार जण म्हजे नांव येतले आनी हांवूच तो आनी नम्यारलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले. पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजां आनी कटकड्यां विशीं खबर आयकून आकांतून पडनाकात. ह्यो संगती घड्या जायस, पूण अंत तक्षण येवचो ना. उपरांत जेजू म्हणालो, राष्ट्रां राष्ट्रांचेर आनी राज्य राज्यांचेर झुजाक देंवतले. थंय हांगा भिरांकूळ भुंयकांपण्यो जातल्यो. दुखोळ आनी मारेची पिडा पडटली आनी आकाशर भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र खुणां दिश्टेक पडटल्यो. पूण ह्यो सरसंगती घडचे पयलें कसली खुणां आमकां मेळटली? जेजू म्हणालो, हे सरसंगती घडच्या पयलें तुमकां धरतले आनी दग दितले. तुमची झडती करचे खातीर तुमकां सिनोगोगाच्या अधिकारां उजेर व्हरतले आनी बंदी खाणांनी घालतले. तुमी म्हजे पाटला उदार देखून तुमकां रायां आनी आदिपाती उजेर ओडून व्हरतले.
सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तोवळ कितें जाप दिवची त्या विशयांत आतांच आलोचन करचें ना म्हूण तुमच्या मोतेंत तुमी निर्धार करा. हांवूच तुमकां असली वाचसकत आनी जानवाय दितलो. सर तुमचे विरोधी तुमकां आडोवंक वा तुमचेर उपराटे सांगूंक सोदचे नात. तुमचीच आवय बापूय भाव भयणी आनी सैरी धैरी तुमकां पाराधीन करतली. तुमच्या मदल्या थोड्यांक जिवीशी सयत मारतली. तुमी म्हजे पाटलाव दर देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नास जावचो ना. तुमचे दीग सोंसणिकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखून व्हरतल्यात. देवाचे अवतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. सांत पेद्रू पात्रोनाच्या सावळेंत पेत्रे ह्या परिसरांत जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवच्या पेत्रे फिरगस कुटुंबाच्या सर संध्यानो आज पवित्र सभा तिसरो जागतीक दुबळ्यांचो दिवस आचरण करता. आनी ह्या संदर्भार पवित्र सभेन दिल्लो संदेश आसा दुबळ्या धाकट्यांचो भरवोसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. कोण दुबळो जावन आसा मुळाव्या गरजांत तावन वंचीत जाल्लो उणी देणी आसलो आनी ती आमचे तावन कितें आशेतात. दुबळी आमचे तावन 3 संगती आशेतात. पयल्यान पयलें तांकां उखलचे आमचे हात जाय. दुसऱ्या सुवातेर मोगाची ऊब दिवची काळजां जाय. आनी तिसऱ्या सुवातेर एकसुरपण पयस करचे आमचे मेतेरपण वा आजारपण तांकां जाय. सुरवेर तावनसो भोव मोगाचेनो पवित्र सभेन दुबळ्या धाकट्यांतय हुस्को दाखोवची बिसवणी केल्या. ऑप्शन फॉर द पुअर. तातूंत क्रिस्तांव समुदायांनी दुबळ्यांक भरवोसो आनी समाधान दिवचो वावर करूंक हो जागतीक दुबळ्यांचो दिवस आमकां प्रेरण आनी आपोवणें जावन आसा. तातूंत आज आमी आमच्या फिरगस कुटुंबाचो समुदायाचो दिवस आचरण करून आसा. DSTGंत वो 26 समुदाय दिवस. तातूंत तुमकां अभिनंदन पाठयता. आयची देवस्तुती वर्साच्या निमाण्या अंतर आसले वरवीं आयची देवस्तुती आमकां संवसाराच्या अंतकाळा विशीं देवाच्या उतरां मारिफत संदेश दिता. देखून आयचे पयले वसाप मालाकी ग्रंथांतले सांगता कोण पळय विधेयपणान आपली जिणी भावार्थ प्रकार जियोन अखेर पर्यंत तिरसन सांबाळता ताका जाय तसो सूर्य प्रकाशीत जाल्लो पळोवंक मेळटलो. आनी कोण त्या प्रकार जियेनात समर्थी प्रकार जियेनात ती नास जातली म्हणून. आनी आयची सुवार्ता हातूंत जेजू क्रिस्त आमकां 4 विशय अंतकाळ्याक जागोवन जावन सांगता. पयलो विशय जावन आसा जिवितांत वडविकायेक मीत आसूं दी म्हणून. देखून आयच्या सुवार्थेचे पयले पॅराग्राफ तुमच्या फिरगजेकी लागू जाता. कितलें सोबीत हें देवाळ आनी हें सोबीत पात्रांनी मात्र न्ही दान आयिल्ल्या वस्तूंनी शृंगारयलां आनी तुमी जावन आसात ताचे शिल्पी. पूण ताच्या संगता कितें गरज आसा मोगोचेनो ह्या संवसाराच्या ग्रेस्तकायेक लब्ध नासतना आमी समुदाय म्हणल्यार जिविताक चड म्हत्व दी जाय. आमचें मेतेरपण जर तर समुदायांत आसा आमी सांगाता बचाव जातले म्हणून एक 17 उलो आयच्या सुवार्थेंतून मेळटा. दुसरो जावन आसा मोगोचेनो
पटवून पडा नये. संसारांत जायते जण आमकां फटयतात. संसाराच्या अभिलाशेन पटवून पडनासतना, या संसाराच्या आकर्षणाक बली जायनासतना आमी क्रिस्तांवांनी एक समुदाय जावन उठून रावपा जाय. ह्या संसाराची सरसंगती तात्कालिक, तर आमचो भावार्थ शाश्वत जावन आसा. असलें जिवीत. तिसरें जावन आसा संवसारान घडच्या संगतींक बिलकुल आमी क्रिस्तांवांनी भियेनाय. सुम्यान सांगलां, सगलो संवसार जिखून आत्मा उगडयलो तर कितें फायदो. तातूंत आमच्या आत्म्याची आमी जतन घेत जाय. संवसारान जावची सर अनाहुतां ती घडोवंकूच आसात, ती घडच जाय, पूण त्या सर संगतीचेर रिमोट कंट्रोल आसचो देवा लागीं. तातूंत ताका अधिकार आसा. ताणें आमच्या बरेपणा खातीर हो संवसार रचला आनी हें बरेपण आमी भोगी जाय म्हूण ताची आशा, आनी त्या देखून तो आमकां राखता. आनी चवथें जावन आसा मोगाचें न्हू, आमी भावार्थांत थीर रावचें. जेजू क्रिस्तान उसारलें ती उतरां लुकास एवांजेल 18 अध्याय 8वी ओळ तो म्हणटा, मनशापूत येत आसतना अखेर पर्यंत भावार्थ दिसून पळोवंक मेळात गे म्हळ्यार सवाल ताणें विचारला. तरी करून भावार्थान थिरासान सांबाळूंक आमकां आज उलो दिता. आमी पटवून पडनाशें, घडच्या घडितांक भियेनाशें, भावार्थान तिरासान सांबाळून वाडावळ जोडच्याक कोण आमकां आदार? ल्हान क्रिस्तांव समुदाय म्हणलें तें येवचें. आनी हे पवित्र सभेंत येवन 12 वर्सां जालीं तरी आमच्या उडपी दियेचेजींत अविभाज्य मंगळूर दियेची सांगत आसता आसतना आराम केल्यान 32 वर्सां हें वरास. आनी तुमी प्रस्तावान सांगलें हांगासर अधिकृत तरान 2007 इसवेंत समुदायाचो वावर वेवस्थीत जावन आराम केला, तरी पण ताच्या पयलीं आसलो. ओके. आनी ह्या समुदायाच्या जमते मारेफात आमचे वाडे, आमची फिरगज येदोळ पर्यंत कार्याळ जिवाळ एकवटीत जावन सांबाळल्या तुमी. सक्कड क्रेडीट तुमकां वचना. तुमच्या पुर्वजांनी जे कितें भावार्थ जियेल्लो तो तुमकां प्रेरीत जालो, आनी त्या देखून तुमी आतां तो मुंदारण व्हरतात. ह्या परिसरांत सांपेद्रूच्या सवळे काल क्रिस्ताक तुमी साक्ष दिवन आसात. मोगाचें न्हू, साबार मानेस्तांनी संपन्मूल व्यक्तींनी आमच्या समुदायाचें बोळ कितें म्हूण सांगलां तें हांवें सांगता घालन हांगासर 7 पॉयंट आसात. विवरण दिना, खाली सांगता मात. पयलें आमचें बोळ जावन आसा आमी क्रिस्तांव समुदाय विविध भासो वापरचो समुदाय. कम से कम एकल्याक 5 भासो उलोवंक येतात. म्हाका येतात, तुमकां येतात. पळय, 5 भासांनी आमी उलोवंक शकता. दुसरें, सर्वांसांगी भरसून जियोवचो समुदाय. तातूंत आमी क्रिस्तांव आमचे घरा एकत्र कडेन नात आसा ते इतर धर्माचे सांगता आमी भरसून जियोवचे. बोवापुरबाय शिक्षीत जाल्लो समुदाय, इंजिनियर, डाक्टर, लॉयर आनी कितें जाय सक्कड आमच्या समुदायान उठोवन दिसतात. चवथें जावन आसा सेवेक नांव वाडलेलो आमचो समुदाय. 5वें जावन आसा समाजान प्रमुख जाग्यांनी आमचें आजारपण आसा, आमची बंदपां आसात, आमच्यो इगर्ज्यो आसात आनी आमचे संस्थे आसात. 6वें जावन आसा आमी शांतीची मनशां. शांतीचो मनोभाव आमी रुता केला आनी हाका कारण देवाचे उतार आनी आमचे संस्कार. आनी निमाणें आमी समाजीक एक आशिर्वाद जावन आसा. खंयसर आमची इगर्ज आसा, क्रिस्तांव समुदाय आसा, थंयसर बदलावन आसा, थंयसर अभिवृद्धी आसा आनी ह्या दिशेन आमी समाजीक एक आशिर्वाद वा बेसांव. पूण मोगाचें न्हू, आमचे विशीं एक उतार सांगनात. कितें तें आमी एकवटीत समुदाय म्हूण आनीकी वळखूंक घेनात. त्या देखून आमी कालें करूंक आसा जेजून सांगलें तें सांग बापा ते समेस्त एक जावन दीत. आनी वो एकवट रुता करूंक एक विधान जावन आसा वाड्या समत. त्या देखून एक फिरगस एकवटीत जायचे तर तो एकवट वाड्यांत दिसून येत. त्या देखून आमी एकात्त मनाची एकात्त स्वभावाची न्हय मोगाचें न्हू, आमी विविध स्वभावाची विविध चिंतपाची सांगाता येवन जर तर एकवटी जाता ताच्या वर तें मिसांव दुसरें ना. त्या देखून तसली साक्ष आमी दीत जाय. त्या देखून एक समुदाय बांदता आसतना त्याच्या वाडावळीचे 4 अंत आसात.
सुरूचो अंत जावन आसा सुरू सांगात येवचें कमिंग टुगेदर. दुसरो अंत जावन आसा बिगडचें स्ट्रॉमिंग म्हणटात. तिसरें जावन आसा परत एक जावचें रिफॉर्मिंग. आनी चवथें जावन आसा कार्याळ जावन रावचें परफॉर्मिंग. आतां पयलें सुरू येता आसतना संघ संस्थो जावं दी वा खंयचोय समुदाय जावं दी संघटन जावं दी बारी उरबा सक्कट सांदे व्हड संख्यान येतात आतां आत दिवन वावुरतात उमेदीन भरतात आनी म्हणटात हें बरें आसा हें मुखार या म्हणून. पूण सुरवेर आशिल्लो तो जिनस ती उमेद आखेर पर्यंत उरता गे म्हणलें सवाल सरता जावन ती निवता. तातूंत दुसरें अंत जावन आसा बिगडचें. कशें तें बिगडता? आतां हे सांदे इतले उर्बे आशिल्ले वावुरचे एकामेकाचे बरेपण तूं पळयल्ले क्रमेण तांचें उणेपण पळयतात आनी टिका करूंक दुरसोंक सुरू करतात आनी त्या जाल्यार सांदे कालें करतात म्हाका नाका बा म्हणून पाटी सरतना आजरी उणें जाता आनी मुखेली म्हणटा म्हाका येनाका आमी राजिनामे दिता म्हणून घुसपडून पुसलो जाता. आनी ह्या संदर्भार तिसऱ्या अंताक आमकां वरीचे तर आमच्या मुखेल्यांनी कालें करचें परत एक जावं सगळ्यांची मनां वय करूंक तांकां संगत हाड तांकां तरबेती दिवन सकारात्मक चिंतपाचें करून निराशवादी आशिल्ल्यांक आशावादी करचें जावन आसा आमच्या मुखेल्यांचें काम. आनी त्या देखून तसल्या तिसऱ्या अंता पावल्या उपरांत वगेत रावचें न्ही निरंतर कार्याळ जाय. त्या देखून संघ संस्थेक जावं दी वा समुदायाच्या एक घटनावाळ म्हणून आसा देव उद्देश आसात त्या प्रकार जर तर आमी मुखार गेल्या तर सगळ्यांक जाता तितल्या सांद्यांक आमी तरबेती दिल्यार शिकोवन दिल्यार समजवणी दिल्यार आमचो समुदाय जावं दी संघटन जावं दी बळवता. त्या देखून आमचें संघटन बरें आसा म्हणून वगेत हात बांदून बसचें न्ही निरंतर ताका प्रेरण दिवचें तसलें मौल्यमापन करचें तसलें कार्य येवजन आमी रुता केल्यार आमचो समुदाय भद्र जावंक उरता. तर आज समुदायाचो दिवस एका मनान एका काळजान आचरण करची आमी इत उर्बा मुखारसून वचून दी एका वर्सा समुदायाचो दीस आचरण करा म्हणना आमी तवळ 2 वर्सां 3 वर्सां एक पटी आमच्या तें एकवट आसलो प्रत्यक्ष दाखोवच्या खातीर करया. एक तत्व आमी आमच्या जिणेन मतीन दवरया. एकलो सर्वां खातीर सर्वां एकल्या खातीर जियोचो जावन आसा आदर्श समुदाय आनी असलो एकवटीत आनी बोळादीक समुदाय ह्या पेद्रूक समर्पीत केल्या फिरगस कुटुंबान रुता जावन दी म्हणून आशेता. तसो मी जेजू क्रिस्त आशिर्वादीत करूं. भाव भयणीनो आमकां आसा एक देव एक भावार्थ आनी एक बावतिजम. आतां त्रिएका देवातय आमचो भावार्थ उचारया आनी पाचारया. सतमंता देवाक सर्वपदरा बापा स्वर्गाने पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र रिंगेबी संभवलो आमकां मयतान जल्मलो कोण चुकिल्लो ताका ताणें कश्ट असले ताका गुस्ताद रडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या मिलांतलो परतून जिवन जालो स्वर्गात चडलो सर्पदता त्या बापाची उजव्या बसला हे दोन जुवानी मिल्यांची मुंचपुरी येतलो हजमंता गोदत्म्याक कतोलीक सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे भक्षणे कुडीचें जिवन कोण तसनेचें जिवीत आमेन. भाव भयणीनो आमचो भावार्थ आमी उचारलो आनी पाचारलो. आतां त्याच त्रिएका देवातय आमच्यो गरजो आमी उचारया. मोगाळा बाप्पा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पाप साहेबाक बिस्पाक याजकांक आनी धार्मीक भाव भयणीक तुज्या हातांत समर्पण दिता. संसाराच्या वायट सवयांक संपड नासता तुज्या पुताची सुवार्ता सगळ्या संसाराचे प्रसार करूंक जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या देशाच्या सर लोकांक आनी विशेष जावन लायक्या मुखेल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांणी तांच्या हाताकाळ दिल्ल्या लोकांची सेवा करूंक आनी तांचो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर आनी सेवेच्या मनोभावान उपयोग करूंक गरजेची कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. मागता आमी आमच्या पिरगजेच्या त्या सर भुरग्यांक आनी युवजणांक सत देवाचें उतर तांच्या जिणेंत सदां पाळूंक आनी रुपीत करून त्या प्रमाणे जियेवंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे
मागता हो मी आमच्या वाड्याने तशें ती फिरगजेंत निस्वार्थी सेवा दिवन तांकां समार आमी मालगाडी मरण पावला तांकां ससनाचे विशय दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मागता आमी प्रस्तुत वाड्यांत सेवा दिवन आसचे गुरकार प्रेरक तशेंच आमकां जायते प्रेरणांनी पाठिंबो दिवन आसचे आमचे फिरगज विगार. आमकां सर्वांकी तूं राख आनी सांबाळ. देवाचे उतार आणखी चड आनी चड आमी आमचे जिणेद्वारे हेरांक परगडीचे तुजो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मागता आमी आज आचरण करच्या समुदायाच्या दिसा सबारांनी आर्थीक कुमोक दिल्या सर आमच्या दानेचेर तुजे कृपेचें बेसांव घाल. तांणी करच्या त्या दिसपडत्या वावरान फावो तो फळ लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मागता आमी समुदायाच्या आचरणाच्या ह्या बागी दिसा तुज्या मेजांबवरी आजार जाल्ल्या आमकां सर्वांक एका मोनांची आनी एका काळसाची जावन तुजे रास बांदून हाडूंक देवाचे उतार परगटूंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कोणा खातीर मागूंक फोव गी कोणा खातीर मागता म्हण आमी भासय लागी तांचेय इरादे सुपळ जावचे बरी देवा लागीं आमी मागया. आज समुदायाचो दीस आचरण करच्या संदर्भी आमच्या वाड्यांतले समुदाय आणखी बळिश्ट जावचे बरी एकवटीत संबंध आसा करचे बरी एका मनाची एका काळजाची जावन जियोंक आमकां फावो जावचे बरी देवाचे आशिर्वाद आनी आमच्या समुदायाच्या वावराचेर देवून दी म्हूण आमी मागया. मोगाळा आनी दयाळा बापा सबार गरजां खातीर आमी मागलां. उचारल्या आनी उचारण्यांतल्या सकळ आमच्या गरजांक पाव हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळे आमचे वांटून घेवच्या गुबळ्या मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवें मोगान तुवें आमकां दिल्ले दिवे सगळे आमचे वांटून घेवच्या गुबळ्या मोदे मोगाच्या नादान पडून मोगाच्या
नादान भरून मोगाच्या दावत पेटून हाडून आयल्या काणिको हे बापा मोगान मोगाच्या नादान भरून मोगाच्या दावत पेटून हाडून आयल्या काणिको हे बापा मोगान बाबळेनं देवाक महिमान दिवंक आनी आमचें शांतीपण जोडूंक आमी सांगाता म्हणून भेटोवचें बलिदान सरस्पर देव वडा मोगान स्वीकार करून दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी वेगळे आमच्या अन्याके पवित्रतेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घे. मोगाळ बापा आमी तुका भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी ससनाच्या सुखाक आमी पावो हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सरस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक अर्गां देवया वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदधरा आनी शासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी आमी तुका दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वचनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चढाना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुज्या कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो सगळो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Om Serge Tuka Jai, Om Serge Tuka Jai, Sarvesporache Navi Yekata Ka Jai Jai, Om Serge Tuka Jai, Om Serge Tuka Jai, Om Serge Tuka Jai. बापाक खरोच तूं पवित्र आनी सगळी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजतात. उदें दितावन असतें ते पर्यंत तुका एक निर्मेळ बटवणी करच्याक हे खाशा परजातून जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता.
तो परत दिन जालो ते रातीक ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगात, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुठू परगटोया. जीवन कोणावर तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या चडवणदारा आमची चडवण कर. बापाक आमच्या सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या आनंद भरीत पुन्हा जिवनपणाचो आनी सर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू समें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये बोबगेद ओंकार मोरयेच्या सांजुजेच्या तुज्या बागेन धर्मदुतांच्या आनी वायुभावी रक्त सक्सेंच्या बागेन सांपेद्रूच्या आनी तुवें समेस्त भक्त संगता विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांच्या विनवणेचो आधार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. बापा, हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाच्या, जेराल्ड आयझॅक लोबो आमच्या गवळे बापाचे संगता, पवित्र सभेचे समेस्त गवळे आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वारसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर. तुजे उचीर तूं एकठांय केल्ल्या ह्या कुटुंबाची मागणी देन आयकून घे. खनवळ्या बापा, संवसारांत सेम पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दयेकन तुजे तें एकठांय. ह्या फिरगस कुटुंबांत मरण पावन तुजे सगळ्या येयल्ल्या आमच्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगातीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक माय पासान तुज्या राजन घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरोवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मौनांत धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव
सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या बागन आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शोनात त्रेकतेल्यांक आमकां तुझ्या उदार काकुळटीन सर पातकांतले सुटे आनी सर आकातांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, आमच्या अस्कतकायेचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्रतेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. माया मोगाचो आनी एकवटाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिया. हांगासर आसा जेजू क्रिस्त, आमचो ल्हान क्रिस्तांव समुदाय माया मोगाच्या स्पिरितान एकवटान एका मनाच्यान एका काळजाच्या मनोभावान बांदून हाडूंक आमकां आशिर्वादांनी भरचो. ह्या जेजूक थोड्याच वेळान आमी सेवता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर सुभागी. तुमी जे म्हाका भोवना पूण एक सदमां तुझा जातना भलायकी मेळटली. जिवितासो उजवाड संसारासो सुमी जेजू मोसो दैविकानान पोसो आत्मिकान बागोसो एक मात्र मोसो जिवितासो उजवाड संसारासो सुमी जेजू मोसो दैविकानान पोसो आत्मिकान बागोसो एक मात्र मोसो जेजू गवळ्या बुऱ्या दी तू जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता करया दयेन तू पाव म्हाका. जेजू गवळ्या बुऱ्या दी तू जिवीत म्हाका.
प्रार्थया. प्रितीच्या बापाक या संस्कारांत आम्ही जेजूचे मांस आणि रगत घेतला. या संस्कारलेलें जेवण आपल्या आवडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायला. या पोशणावरवीं आमच्या काळजांनी प्रीती मोग वाडय म्हूण घालतेपणी आमी मागता. आनी आमच्या समुदायाच्या वावरांतय तुजे आशिर्वाद घाल म्हणून आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्यावर वे. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सभे असो आणि सर्पद्वेदार देव बापू आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येत जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देखून जालोय जेजू मोगासो. ताणे केलो तुका मस्त पोवी सगेसो आनी दिल्यो सांगू सेगाराचो. सांग पेद्रू बापा आमच्या पात्रोना आयल्या तुज्या पांयांतळा आमी. या पैसोय तुजी आमकां बापा आमच्या पात्रोना आयल्या तुज्या पांयांतळा आमी. सोय तुजी आमकां वेळी आमच्या भावाक नागता आमी. तुवें वेले जेजू तुजो सोडून मानले. संदेश सगळ्या नित्यान दैरान बापा आमच्या पात्रो